आनी पाटी येता आसतना परगांवांतावन तांणी विविध इलेक्ट्रॉनीक वस्तू हाडटले. आमच्या हळडेंत तसले वस्तू आमी पळयले न्ही. टेप रेकॉर्डर गी आनी दुसरे तरांची वाचां गी, सावंड सिस्टम्स गी आनी कितें टॉयज गी हाडटले. हे हाडल्या तक्षण ते सुरवेर म्हाका पळोवंक बरें लागतात. 1-2 दीस तांचे थंय येवचे तें संगीत, आवाज, म्युजीक आनी आयकोंक बरें लागता. पूण उपरांत म्हणजे तें आतुराय खंय तावन तो आवाज येता, कशें तें काम करतात ते टॉयज, ते इलेक्ट्रॉनीक गुड्स, ते मेशिनरी कशें काम करता म्हाका पळयचें म्हण आतुराय. देखून स्क्रूड्रायव्हर आसल्यार स्क्रूड्रायव्हर घालन गुणोवन नट बोल्ट काडन भितर कितें जाता गे म्हणून पळोवची एक आशा उरबा. आनी सबार फावटी उक्ते करून जाल्या उपरांत बंद करतना मात जायते नट बोल्ट्स सट जाल्ले आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगळाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. हरसिल्लें जावं समयाचें नांव, हरसिल्लें जावं समयाचें नांव, आतां आनी सदां सर्वदां, आतां आनी सदां सर्वदां. हरसिल्लें जावं समयाचें नांव, हरसिल्लें जावं समयाचें नांव. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर सगळ्या संवसारार विविध जाग्यांनी आसची आमी सर देवाच्या कृपेंत सांगाता मेळटा. आमी सांगाता मेळोन मागणें करता आसतना आमच्या एकवटांत स्वामी जेजू क्रिस्त हाजर जाता. तर हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या पुनर्जिवान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचेय सवें आसो. एक गीत आमी गावया. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा. L21 ऑन पेज नंबर 167. L21. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा, आमकां आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयत आसा, आमकां आपयत आसा. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा, म्हाका आपयत आसा. दैवीक काकुतेन बरलेल्या सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तूं आपोवन आसाय. तूं तुजे हात विस्तारून आमकां तुज्या सरशी आपयताय आनी आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन तूं आरावन धरताय. आमची दुखां तूं पुसून काडताय, आमकां बुजयताय, आमकां धैर्य दिताय, आमकां भरवोसो दिताय, आमकां मार्गदर्शन दिताय, आमकां सर वस्तू वदकसून दिताय. आमचो तत्वार सगळो पयस कर. भरोन ओमतोच्या मापान जिवीत, बरी भलायकी, सुख संतोष, समृद्धी, ग्रैस्काय, बरें काम, बरो दिसवडतो ग्रास, जिवितांत मोतीचो उजवाड. कसले येवजणे आमी करी जाय, कसलो वावर आमी करी जाय तें तूं आमकां शिकयताय. आमी करच्या हर एका वावराचेर सर्गोक्तकन आशिर्वाद घालताय. आमचें जिवीत सुफळ आनी फळां बरीत करताय. आमचेर आज आशिर्वाद घाल. हो मागण्याचो वेळ देवा बापाक मानता तसल्या थरान आमी करूंक तूं आमकां तुजी कृपा दी.
समिया जेजू तुझ्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमी मागणें करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जाणां कशी आसा तुमी सगळीं? आमी तर देवाच्या उतरांचेर नियाळ करया. जुवांवचो वांजेल आमी उक्तां करया. आबस्वर 20 आनी 20 आनी 4 वळी तावन आमी वाचया. Gospel of St. John, chapter 20, verses 24 onwards. जेजू आनी तोमास. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी समियाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान ताका जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे घुर्त हांवें देखिल्ल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले आनी परत्यान घरा भितर शिस आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत तूं घाल, बेविस्वासी जायनाका, बगार सत मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. न्हय, पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी. समिया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचून नियाळ करता आसतना देवाचो संदेशच आमच्या काळजांत येवन थंयसर रोमोन किर्लोन वाडोवन आमचें जिवीत देवाच्या उतरांतय फळां बरीत जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जेन्ना आमी ह्या दिसांनी दैवीक काकुती विशयान नियाळ करता. कित्याक पास्कां फेस्ताच्या उपरांतलो आयतार म्हणजे पास्कांचो दुसरो आयतार दैवीक काकुतीचें दाबाजीक फेस्त. दैवीक काकुती विशयान उलोवंक म्हाका जेन्ना म्हाका एक वर्ती दादोसकाय भोगची, वर्तो संतोश आनी आनंद भोगचो. कित्याक म्हज्या जिवितांत कितलीं वर्ती आशिर्वादां हांवें जोडल्यांत, कितलीं अद्भुतांक हांवें अनुभव केल्यांत, कितलीं महत्कार्यां म्हज्या द्वारीन जाल्यांत, ह्या कितलीं वेजमितां जाल्यांत. म्हाका जेन्ना हांवें तरी हें सगळें दैवीक काकुतीक समर्पण दिवचें, ह्या दैवीक काकुती वरवींच जाल्यांत म्हणून हांवें सांगचें. दैवीक काकुतीचें भक्तीपण म्हाका जेन्ना आमकां सगळ्यांक भोव वर्त्या गरजेचें आनी म्हत्वाचें. कित्याक म्हळ्यार आमचें जें कितें भावार्थाचीं सतां आसात, क्रिस्तांव भावार्थाचीं सतां आसात, आनी जें कितें क्रिस्तांव भावार्थाचे ते परब्यो आमी म्हणटा, संभ्रम आमी म्हणटा, ते सगळे दैवीक काकुतीच्या त्या भक्तीपणांत, त्या सतांत आनी त्या संभ्रमांत वांटून आठापून आसात. समिया जेजू खुर्सार मरचे पयलीं ताणें येवकरिस्त घडचो आनी ताणें साल्वासांवाचें काम तें पंथाक पावोवचें, ताणें पुनर्जीवन जावचें. हें सगळें दैवीक काकुती तें आटापून आसा. देखून दैवीक काकुतीच्या फेस्ताचे नव्यान पवित्र शुक्रारा समिया जेजून खुर्सार केल्ल्या बलिदाना थंय तें आराम जाता. 9 दिसांचें तें नव्यान आनी 40 दीस पास्कांचे अखेर केल्या तक्षण समी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो सर्गाक सोडून वता. कित्याक तो सर्गाक सोडून घेता? देवाची दैवीक काकूत आम्हा समिस्तांक ती मेळाशी करूंक. बापाच्या उजव्याक खोशी बसून पळयत पुस्तक आमकां म्हणटा तो निरंतरी बापा लागीं विनंती करता, देवूच देवा लागीं विनंती करता. ती जावन आसा दैवीक काकूत. समी जेजू मनीस जालो, आमकां सगळ्यांक ताज्या मनशा सैमांत आमकां ताचे तें एकवटोन तो पुनर्जीवन जाता आसतना ताज्या देव सैमाक फाटीं वेता तो आनी बापाच्या उजव्या कुशेक बसून देवूच देवा लागीं विनंती करता, आमा पासत निरंतर विनंती करता. 50 दिसा पेंतेकोस्ताचे परब म्हणजे समी जेजू बापा लागीं मागोन तो पेंतेकोस्त म्हणजे पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मरियमेचेर आनी आपोस्तलांचेर 120 जाणां भावार्थांचेर तो धरता. तांचे थंय तो भावार्थची सुवार्ता सगळ्या संवसारार पसार जाता. पवित्र सभा वाडटा आनी सडटा आनी पवित्र सभा म्हणजे समिया जेजूच्या मिस्तीक कुडींत एकवटलेल्या हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाता. ती जावन आसा दैवीक काकूत. आनी ताजे उपरांत आमी आचरता फेस्त सांतिसीम त्रिंदादीचें आनी ताजे उपरांत आमी आचरता फेस्त समिया जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुडी आनी रक्ताचें आनी पवित्र येवकरिस्ताचें
आनी ताजे उपरांत समिया जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजाचे ह्या सर्वांतय मोगाचे न्हू देवाची दैवीक काकूत आमकां आमच्या जिवितांत उगडापी जाता. दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आदारच्या थंय मोगाचे न्हू आमकां जायते फायदे आसात. आनी विशेश जावन म्हज्या नियाळाक आयिल्ले 5 फायदे तुमच्या मुखार हांव दवरतां. कित्याक तुमकां एक विशेश प्रेरण मेळोवन दी, उमेद मेळोवन दी आनी तुमचे थंय एक वर्ती उर्बा येवन दी दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आदारूं. आनी पयलें जावन आसा दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आदारलेल्या थंय मोगाचे न्हू आमी देवाच्याच काळजाक लागीं सरता. दुसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आदारले थंय आमी जें कितें मागता तें सगळें आमी जावन घेता. अद्भुतां, अजापां, महत्कार्यां, विजमितां, बरी भलायकी, सुडका सोडवण, शांती समाधान सगळें आमी जावन घेता. तिसरें जावन आसा आमी दैवीक काकुतीच्या भक्तीपणां थंय आमच्या पातकांचे बगसणें आमी जावन घेता. चवथें जावन आसा आमी आमच्या पातकांच्या शिक्षेतावनी माफी जावन घेता, शिक्षा माफी जावन घेता. आनी पांचवें जावन आसा दैवीक काकुतीच्या त्या भक्तीपणांतय आमीच एक काकुतीचो व्यक्ती जावन आमी परिवर्तन जाता, आमच्या जिविताचें रूपांतर जाता. आमीच काकुतीचे जाता म्हणजे आमी बगसूंचे आनी दिवचे व्यक्ती जाता. बगसूंचे म्हणजे हेरांचे सुखी, हेरांचे पातकां, हेरांचे अपराध बगसूंचे तसले आनी उदार मनान दान धर्म करचे तसले, उदार मनान आमचे तें असलें आस्पदीक हेरांक दिवचे तसले आमी जाता. आमी आतां वाचलेल्या आयकल्ल्या वांजेलांतय आमी पळयता कशें दैवीक काकूत तोमासाक वर्त्या तरान बदलिता गी म्हणून. तोमास समिया जेजूच्या लागशिल्ल्या शिसां पैकी एकलो जावन आसलो. समिया जेजूक जायते शीस आसले, तांचे पैकी 12 जाण आपोस्तलां पैकी थोडे जाण जेजूक लागीं आसले. दे वर इन द इनर सर्कल. तोमास ही जेजूच्या इनर सर्कल भोव लागशिल्ल्या शिसां पैकी एक जावन आसलो. देखून समी जेजू पुनः जिवन जाल्लो आपल्या शिसांक, आपल्या आपोस्तलांक तो प्रत्यक्ष जाता आसतना दारां धांपली. थंयसर तोमास नातलो. उपरांत आपोस्तलांनी हेर शिसांनी तोमासाक सांगलें पुनः जिवन जेजू आमच्या मोदें प्रत्यक्ष जालो, आमच्या लागीं उलयलो, आमच्या लागीं ताणें खेळ्ळें आनी उपरांत आमच्या सांगता जेवलो म्हणटा आसतना तोमासान उसारलेलीं तीं उतरां जावन आसात. होय हांवें म्हज्या बोटांनी ताच्या हातांच्या खिळ्यांचे घाय आपडल्या शिवाय, हांवें म्हज्या हातांत कडवळांत हात घालन ताच्या कडवळाचो घाय स्पर्श करून बगल्या शिवाय हांव तरी सत मानचो ना. म्हणजे 12 जाणांनी सांगचें जावन आसा तोमास दुबावलो म्हणून. ताका दुबावी तोमास म्हण आपयतात. पूण म्हाका न्हू हांवें तरी म्हणजे दुबावी तोमास म्हणच्या बदलाक व्हडा आतुरायेचो तोमास म्हणून आमी ताका आपयत. ही वॉज ए तोमास ऑफ ग्रेट क्युरियोसिटी, क्युरियस तोमास. क्युरियस म्हणटा आसतना म्हाका उडासो ल्हान आसतना म्हाका म्हणजे घरचीं म्हणटालीं भारीस पोकरी म्हणून. म्हणजे हांव 7 जाणां भाव भयणी पैकी निमाणो. म्हजे भाव परगांव वचून काम करतले बॉम्बेंत, ताच्या उपरांत दोहा काटार वचून. आनी पाटी येता आसतना परगांवांत हांव तांणी विविध इलेक्ट्रॉनीक वस्तू हाडटले. आमच्या हळडेंत तसले वस्तू आमी पळयले न्ही. टेप रेकॉर्डर गी आनी दुसरे तरांची वाचां गी, सावंड सिस्टम्स गी आनी कितें टॉयज गी हाडटले. हे हाडल्या तक्षण ते सुरवेर म्हाका पळोवंक बारी बरें लागतात. 1-2 दीस तांचे थंय येवनचे तें संगीत, आवाज, म्युजीक आनी आयकोंक बरें लागता. पूण उपरांत म्हणजे तें आतुराय खंय तावन तो आवाज येता, कशें तें काम करतात ते टॉयज, ते इलेक्ट्रॉनीक गुड्स, ते मेशिनरी कशें काम करता म्हाका पळयचें म्हण आतुराय. देखून स्क्रूड्रायव्हर आसल्यार स्क्रूड्रायव्हर घालन गुणोवन नट बोल्ट काडन भितर कितें जाता गे म्हणून पळोवची एक आशा उरबा. आनी 12 फावटी उक्ते करून जाल्या उपरांत बंद करतना मात जायते नट बोल्ट्स सट जाल्ले आसात आनी अशें वस्तू पाड केल्ले आमी आसात. देखून म्हाका पोकरी म्हण आपयतले. पूण म्हाका न्हू म्हाका बगलें तोमासी त्याच रितीन आतुरायेन आसलो. कित्याक निमाण्या त्या शुक्रारा दिसा, पवित्र शुक्रारा दिसा समी जेजू कुर्सार मरता आसतना तो सगळो विद्रूप जाल्लो. मनशांनी ताजेर दिश्ट घालूंक ताचे थंय कांयच सोबाय सुरपाय नातली. कित्याक सगळ्या आंगार जरबां तांचे मार आसली, कात सगळ्यांनीतल्यानी भिंजली, रगत वाळिल्लें आनी थंयच हांगासर घेटो जाल्लें. ताजे वयर धूळ, लोकांची थिंपी ती सगळी पडोवन सगळो विद्रूप जाल्लो.
ताजें तोंडच सगळी सुरपाय होगडायलेली आसता. तोमासाक चिंतूंक सयत असाध्य सोमी जेजू पुनर्जीवन जायत म्हूण जाल्यारी कितें जातलें तेज्या कडवळाच्या घायांक, कितें जातालें तेज्या हातांच्या घायांक, कितें जातालें तेज्या सगळ्या कुडीच्या त्या पिंजलेल्या कातीक असलें चिंत तोमास तें आसलें देखून व्हडा आतुरेन विथ ग्रेट क्युरियोसिटी तो म्हणटा हांवें पळय जाय म्हज्या दोळ्यांनी, हांवें आपडे जाय म्हज्या बोटांनी, हांवें आपडे जाय म्हज्या हातांनी आनी तेन्ना हांवें सतमान येत. म्हाका न्हू अशें तोमासान सांगून 8 दीस जाल्यार सोमी जेजू परतून प्रत्यक्ष जाता. तोमासी थंयसर आसल्या वेळार म्हाका हांगासर आमी एक व्हडलें लिसांव आमी शिकता. देवाची दैवीक खाकूत आमी केदे व्हडले पातकी जाल्यार म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत जर तर आमी म्हणटा सोम्या हांवें तुका पळय जाय, सोम्या म्हाका तुजें दर्शन जाय जाय, सोम्या म्हाका तुजो अनुभव जाय जाय, म्हाका न्हू सोमी जेजू दिता. म्हाका न्हू सबार फावटी असो अनुभव जाला म्हज्या मागण्यांत, म्हज्या ध्याना वेळार आनी बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार. कितले फावटी हांवें उजवाड पळयला, परजळ पळयला, सर्गीचें दर्शन हांवें पळयल्यान. देवाक उलो मारल्यार म्हाका तूं आमकां तो दर्शनां दिता. तोमासाक ताणें दिलें आनी त्या वेळार तोमासान मारलेली ती बोब म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. हांगासर म्हाका दैवीक रोरित्र मंदिरांत मानादीक बाब सिरिल डिसोजा SVD तांणी घडलेलें तें गीत आसा. आमी सबार फावटी तें गायता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. हें गीत गायता आसतना म्हाका तरी म्हज्या दोळ्यांनी दुखां वाडचींच. कित्याक म्हाका दर्शनान दिसचें थंयसर तोमास कशें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें दर्शन पळयता आनी ते उक्ते कडवळस घाय आनी हातांचे घाय गूण जाल्ले आनी सोमी जेजू सगळो सुपर चडसो माथ्या तावन पांयां पर्यंत केवल हातांचे किड्याचे गिर्त आनी त्या कडवळाच्या घायाचे गुर्त केवल एक उगडास जावन सोम्या जेजून आपल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या कुडीर सोडिल्लें. तें पळयता आसतना तोमासाक जाल्लो तो संतोश, दूख आनी आनंद सगळो भरसल्लो. ताणें मारलेली ती बोब म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. म्हज्या जिवितांत हांवें कितलीं पातकां केल्यात, हांवें कितले सुखी केल्यात, पूण तें दर्शन जाता आसतना त्या दैवी खाकुती ती सगळीं म्हजी पातकां भोगसतात. हो भावार्थ, ही पाती आनी विस्वास आनी सोमी जेजू म्हाका नव्यान रचन करता. सांत फावस्तिनाक म्हाका न्हू दैवी काकुतीचें दर्शन 1932 इसवेंत जालें. सांत फावस्तिना कोवाल्स्का पोलंडान जल्माली 1905 इसवेंत. 1938 इसवेंत म्हणजे 33 वर्सांच्या प्रायर सोमी जेजू ह्या संवसारांत 33 वर्सांचो जियेलो. 33 वर्सांच्या प्रायर ती ह्या संवसाराक अंतरली आनी तिका जाल्ल्या त्या दर्शनांत दैवीक काकुती दिश्टी पडटा. म्हणजे सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या तें दर्शन सांत फावस्तिनाक मेळटा. उक्ते जाल्ल्या कडवळाच्या घायांत भायर सरतात ती तांबडी किरणां आनी धवी किरणां म्हणजे रगत आनी उदक. रगत मनशा कुळाक भोगसूंचें, उदक जावन आसा पवित्र आत्म्याची झर मनशा कुळाक उक्ती जावची आनी त्या दैवी खाकुती ती सगळ्या मनशा कुळाक सर्वेस्पर देव आपयता. सांत फावस्तिना मुखांतर दैवी खाकुती तें भक्तीपण करूंक आमकां 5 संगती आसात. पयलें जावन आसा दैवीक काकुतीचें रोपणें. आमी दैवीक काकुतीचें रोपणें दवरन आमी भक्तीपण आदारता. पूण म्हाका न्हू दैवीक काकूत केवल त्या रोपण्यांत, त्या पिंतुरांत या त्या पायनलांत म्हाका न्हू थंयसर मात्र सिमीत जावन आसूं नजो. बघा दैवीक काकुतीचें दर्शन आमकां आमच्या काळजांत मनांत आमच्या जाय जाय. दैवीक काकुतीचो जेजू निरंतर तेच्या उक्त जाल्ल्या कडवळाच्या घायातावन काकूत आनी आशिर्वाद, दया आनी बेसांव आमचें थंय वाळाशें करतना तें आमी आमचें थंय आपणावचें. तेन्ना म्हाका आमच्या जिविताचें रूपांतर जाता. दुसरें जावन आसा दैवीक काकुतीचें ते काकुतीचो तो तेर्स. हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी 1 फावटी न्ही 2-3 फावटी जाय जाल्यार आमी सांगेत आनी अर्था बरे तरेन आमी सांगचें. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडनरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून. आनी तें सांगल्या उपरांत हरी एका त्या खाणाचेर म्हणजे त्या कोंताच्या मणयेचेर जेजूच्या अति कठीण कश्टांच्या पाशां बारीपात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. 10 फावटी आमी सांगचें आनी तेसाच्या 11 आमी सांगचें हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ह्या नव्यानाथय मोगाच्या न्हू ह्या तेर्सातय वर्ती कृपा आमच्या जिवितांत व्हाळटा. म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला. हांवें पयण करता आसतना ड्रायव्हिंग करता आसतना सयत हो तेर सांगचो
कसलेंय काम करता आसतना हो तेर्स म्हज्या मतीन काळ जावन हांवें सांगचें ताजें थंय कितलें बरेंपण जालां म्हणना आनी कोणाकी कसलेय गरजो आसल्या वेळार हांवें सांगलां हो तेर्स सांगून सुरू करा कशें सर तुमच्या पातकांचें बक्षाणें मेळटा सर तुमच्या पातकाच्या शिक्षेंतलें बक्षाणें मेळटा तुमच्या जिवितांत कसलेय शिराप आसल्यार कसलेय बंदडी आसल्यार कोणेंय कांय वायटाचे सकत दुश्ट सकत पाताळाची यमकोडाची सकत पितीसपणाची सकत तुमचे थंय धाडल्या तरी ताचे तावनी तुमकां सुटका मेळटा मात न्ही जें कितें तुमी आशेतात जावंक बरो बरें काम परिक्षेंत यशस्वी ह्या कामाच्या जाग्यार तुमकां चड प्रमोशन ह्या बिझनेसान चड आनी चड मुनाफो लाभ समृद्धी ह्या काजार जिवितांत भुरग्यांचे नेणे ह्या वेगळासारच्या वाठारासार घोव बायलांनी एकवटचें भाव भयणीचें झगडें आसलें तें पयसरून सांगाता येवचें हर एक मोगाचें मागलें आमकां मेळटा ह्या तेर्सा द्वारे आनी तिसरें जावन आसा थंयसर 3 वरांचें मागणें दनपारां 3 वरां अशें समी जेजू कुर्सार काळोवन प्राण करता त्या वेळार हे हो तेर्स करचो ह्या दैवीक आकृतीचें भक्तीपण आदरचें चड आनी चड आमकां दैवीक कृपा जोडूंक आमकां फावो जाता आनी ताचें उपरांत 4थें जावन आसा नोवेन करचें दैवीक आकृतीच्या फेस्ताच्या पयलें 9 दिसांचें नोवेन आसा आनी ह्या 9 दिसांच्या नोवेनांत आमी हर एका दिसा दुसऱ्या आत्म्या खातीर मागोवंक सांत फावस्तिना द्वारे दैवीक आकृतीन आमकां उलो दिला पयल्या दिसा मागणें करचें जावन आसा सर पातक्यां खातीर म्हणजे थंयसर दैवीक आकृतीच्या जेजून सांगलें जावन आसा म्हज्या अपरिमीत काकुतीच्या गुंडायेच्या दर्शाशी पातकी आत्म्यांक हाड दैवीक आकृतीशां उलयतना दैवीक आकृतीचो जेजूस म्हणटा म्हज्या दैवीक आकृतीच्या दर्यांत बुडय तांकां नाणय त्या उज्यांत हाड विविध शब्द आसात आमकां वाचूंक मेळटा इजाया प्रवाचे बुकान 3:3 वसरान दुसऱ्या वडीर आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं न्हंयतल्यान पाशार जाशी जाल्यार हांव तुज्या सांगात आसतलो उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार उदक तुका बुडोवंक शकचें ना उज्यांतल्यान तूं वेशी जाल्यार तो उजो तुका उलपावंक शकचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू उदकांतल्यान गेल्यार आमचो अनुभव जावन आसा उदकांत खंडी जावन आमी बुडा जंयच गुंड आसा जाल्यार ती न्हंय बांय या तो दर्यो तरी देव कितें म्हणटा दैवीक काकुतीचो दर्यो दैवीक काकुतीची बांय दैवीक काकुतीचें व्हाळ म्हळ्यार दैवीक काकुती थंय त्या कुरपे थंय आमी बुडचें म्हळ्यार त्या दैवीक कुरपेन आमकां आरावन धरूंक आमी सोडचें तेदा ती दैवीक कृपा आमचे थंय आनी सर पातकां बक्षिता पातकाची शिक्षा सयत आमकां आमची नपयज करता मात न्ही आमकां वर्त्या कुरपे देण्यांनी आमकां भरता देखून त्या आत्म्याक त्या दैवीक कुरपे थंय हाडिल्ल्या वेळार तेंची सर पातकां बक्षता मात न्ही तो उजो देवाच्या काळीज आमच्या मोगान जळटा त्या उज्या थंय आमच्या संवसारी उजो संवसारी वस्तूंचो ती आबलेस पोटार्थपण कामीकपण सगळें आमचे तावन पयस सरता देखून त्या सर आत्म्याक पातकी आत्म्यांक देवा सरशीं हाडचें पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा आमी हाडचें ह्या साकांचे आनी धार्मिकांचे आत्मे तिसऱ्या दिसा सर भावार्थी आनी विस्वासी आत्म्यांक हाडचें चवथें जावन आसा आमी थंयसर आपण हाडचें सर तराच्या दैवीक काकुतीचे भक्तीपण आर्दातल्यांक आनी 5व्या दिसा सर विविध पंगडाच्या लोकांक ही गज मात पयस वचून विविध पंगड केल्यात तांच्या परतवण्या खातीर आनी हेरा धर्माच्या लोकां खातीर आमी मागचें आनी ल्हाना भुरग्यांक साद्या आनी भोळ्या खालत्या नेणट्या भुरग्यांक दैवीक काकुतीचें हाडचें आनी 7व्या दिसा दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदारतल्यांक दैवीक काकुतीच्या दर्याशी हाडचें 8वें जावन आसा पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर आमी मागचें आनी 9व्या दिसा शेळमड्या आत्म्या खातीर अशें 9 दिसा 9 थरांच्या आत्म्या खातीर मागचें म्हणजे दैवीक काकुतीचें नवें केल्लें मोगाचें आमी कितें जाता चड आनी चड दैवीक काकुतीन बरोवन हेरांचे आत्मे बाचाव जावचे खातीर विशेश उमेद आमचे थंय येता आनी दैवीक काकुतीचें नवें जावं दी दैवीक काकुतीचें तें भिंतर पळोवन मागणें करचें जावं दी दैवीक काकुतीचो थेर्स करतना तरी मोगाचें आमीच काकुतीचें जावन बदलता हांव लुकाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत 30 आनी 7 वडीर देवाचें उतर म्हणटा जशें तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ आनी काकुती सोगी तुमी जायजय दयाळ आनी काकुतीचे या लुकाच्या वांजेला 6व्या वसरांत 30 आनी 6 वडीर लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 कसो तुमचो बाप दयाळ गी तुमी दयाळ जायजय आमी दयाळ जायता दैवीक काकुतीचें दर्शन जाल्ल्या वेळार सांत फावस्तिनाक दैवीक काकुतीचो जेजू म्हणटा हांव म्हज्या रसनांत थावन विस्वास अपेक्षिता म्हजे थळ नातलेल्या काकुतीचेर वर्तो विस्वास दवरी जाय म्हणून आत्म्यांक शिकय
अस्कत आनी पातकी आत्मे म्हजेशी येवंकू भियेना जावं. तांची पातकां संवसाराच्या सक्कट रेवेच्या खाणापरा चड आसल्यारी ती सर म्हज्या काकुतीच्या अपरिमीत गुणायेंत बुडोवन वेतेली. कितलें अपुर्बेचें उतर. आमचे तावन रसने तावन देव आशेता एकच पात्येणी विस्वास. थळ नातलेल्या देवाच्या अगणित काकुती ते आमी पात्येणी दोन आमी ताचे सरशी येता आसतना आमची पातकां सगळ्या संवसारांत आसल्या रेवेच्या खाणां तितलीं चड जाल्यार तीं सगळीं बगसतात. ह्या दिसांनी म्हाका न्हू एक कुटुंब हांगासर आयिल्ल्या ल्हानशा बाळशाक घेवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन ती ताची जिवीत परतून परतून म्हाका सांगतात. तांची बरी म्हाका आतां वळख आसा. 6 वर्सां पयलें ती हांगासर दैवीक लोरयतरी मंदिराक आयिल्ली. ती आयिल्ली रोडोन हांगासर आयिल्ली. कित्याक डाक्टरला गेल्या वेळार डाक्टरान तांकां सांगलें आनी तांकां भुरग्यां जावची साध्य आसना. गोवाकी समाशी आसात, बायलेकी समाशी आसात. काजर जावन 12 वर्सां त्या दोळस जाल्लीं आनी ती त्या दोळाक सांगतात तांच्या जिवितांत असली जिणी ती जियेली की काजरा पयलें आनी काजरा उपरांत भुरगें नाका म्हणल्या बरें आनी सर तराच्या वायट संवयांनी ती जियेली जावन आसा. देखून भुरगीं जावची साध्य थस होगडायल्या उपरांत तांकां भुरगीं जाय जाय म्हण बगलें पूण आतां भुरगीं जायनात. देखून हांगासर रेतेरेक आयिल्लीं तांकां पातकांचें बगसणें जोड घेवंक आनी शांती समाधान तांच्या जिवितांत जोड घेवंक भुरग्याचें देणें तांकां आतां जायनाच म्हणून तांकां खात्री जाली. पूण मोगाचें न्हू हांगासर येता आसतना दैवी काकुतीचें वर्ते एक आशिर्वाद तांकां मेळ्ळें. हांगासर दैवी काकुतीचें दर्शन तांकां मेळ्ळें आनी समया जेजून तांकां दोगांयकी दर्शनान म्हळें तुमची सर पातकां हांव बक्षिता मातनी पातकाची शिक्षा सयत तुमची हांव तुमचे हांव कान उडयता मातनी तुमकां भुरग्यांचें देणें दिता. व्हडा संतोशान आनंदान ती बरोवन म्हाका हांगा गेल्लीं परतून परतून हांगासर रेतेरेक मागण्यांत येतली. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो आनी उपरांत ती भयण गर्भेस्थीण जाली सगळ्यांक अजाप करच्या रितीन आनी उपरांत त्या भुरग्याक प्रस्तूत जाल्या. त्या भुरग्याक आतां 7 वर्सांची प्राय. त्या भुरग्याक घेवन मोगाचें हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दैवीक काकूत सांताम आसा तें आमी पळयता 50 आनी 2 इस्वेंत क्रिस्त शकाक तो इस्रायल तावन भारत देशाक आयलो. कित्याक ताच्या काळजांत ताणें मारलेली बोब म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आनी थंयसर केरळांत मालया टूर म्हणलो एक जागो आसा. थंयसर एक स्टीप गुडो आसा. स्टीप म्हळ्यार सोडोंक बारीकस्ट. हांव थंयसर गेलां सोडोंक एक 1-1.5 वर लागता. वेता आसतना घामान बुडता कित्याक बोली आसात व्हडले व्हडले फातर आसात ताच्या तेणे आमी सोडाचे भोव कश्टांची वाट. त्या गुड्याच्या तकलेर भांगराचे मोचे आनी अशे भांगराचो खुरीस आनी सांत तोमासान सरलेले थंयसर पांयांचे गुर्त आसात. त्या कश्टांच्या जाग्यार येवन सुवार्थ ताणें प्रगट केली. 1-2 वर्सांनी लगभग 20 वर्सां आनी उपरांत केरळांतावन तो तामिळनाडू वचून थंयसरी सुवार्थ प्रकट केली. त्या काळार तो मलयाळम शिकलो आनी उपरांत तामिळ शिकलो आनी सुवार्थ ताणें प्रकट केली. 70 आनी 2 इस्वेंत 72 AD क्रिस्त शका 72 इस्वेंत थंयसर ताका ताणें मारतेर मारलो. थंयसर दोनी जाग्यार मालया टूर आनी त्या मैलापूर चेन्नय लागीं मॅड्रास लागीं थंयसर मोगाचें न्हू सांत तोमासाची उतरां व्हडल्या अक्षरान बरयल्लीं आसात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. दैवीक काकुती थंय तो जियेलो. देखून ताच्या जिविताचें रुपांतर जालें. ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जिवंत आसतना जाली मात न्ही आजुनूय ती मुंदर सुन वचून आसात. तर मोगाचें आमी दोळे धांपया आनी मागणें करया. सर्गींच्या बापा तुजी दैवीक काकूत तुवें आमकां उगडापी केल्याय. त्या दैवीक काकुतीच्या भक्तीपण आमच्या जिवितांत आमी आदारीचय. दैवीक काकूत आमी आपणायचय आनी आमीच बापा जशें तूं काकूदार आनी बिरमोती सगळी आमी जायचे काकुतीचे आनी बिरमोतीचे म्हण तूं आशेताय. बापा सांत तोमासा जाल्लें दैवीक काकुतीचें दर्शन आमकांय आमच्या जिवितांत तूं फावो कर. सांत फावस्तिना मुखांत तुवें उगडापी केली ती दैवीक काकूत आमी हर एकल्यान ती समजून घेवन आमच्या जिवितांत दैवीक काकुतीचें भक्तीपण आदान बापा तुज्या दैवीक काकुती थंय आमच्या सर पातकांचे बगसणें आमी जोडीशें कर. सर आमच्या पातकाची शिक्षा सयत शिक्षेची माफी सयत आमी जोडीशें कर. आनी त्या दैवीक काकुतीचे थंय बापा हर एक आशिर्वादां बेसांव आमी जोड घेवशें कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम हे वीक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर इश्ट इश्टिणेचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांची दुखां बसून काड तांची कंत बेचाराय पयस कर. जे कितें ती आशेता सगळें दिवन तांकां दोदोशी कर. हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा. कश्टांक नश्टांक सांबाळल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टांक
सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान आमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा